स्मार्ट सिटीच्या नावाचेर ज्यो बसी आमच्यो ज्यो चलता इतल्या वर्साच्यो प्रायर टू लिबरेशन, ज्यो बसी आमच्यो सर्वीस करता, पणजेच्यान दोनापावल, पणजेच्यान तालिगांव, पणजेच्यान बांबोळे, मागीर पणजे टू मिरामार सिटी बसी, किंवा पणजेच्यान बांबोळे पर्यंत वाया दोनापावल युनिवर्सिटी ह्या रुटांचेर ज्यो सर्वीस दिता बसी आमच्यो इतल्या वर्साच्यो, त्यो खंय तरी काडपाचो प्रयत्न ह्या सरकारा कडसून चल्ला. आनी त्या संदर्भान जे नोटिफिकेशन 28 तारखेक डिसेंबराचे जे नोटिफिकेशन येयला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडसून, आनी तितून डेडलायन दिल्या की 19 तारीख पर्यंत बसी ज्यो आमच्यो त्यो काडल्यो वयतल्यो आनी फक्त एक्सक्लुझीव कदंबाच्यो बसी थंयसर चालू केल्यो वयतल्यो ह्या रुटांचेर, जे रूट मेन्शन केले तितून ते. आनी तितून अशें नमूद केल्ल्या, एक्चुली पळोवंक गेल्यार हे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन न्हू, पूण तरी तितून एक नमूद केला की कोणाची ऑब्जेक्शन्स वगैरे कितें आहा ती तेंच्यांनी आपली ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी जो आहा तेच्या पर्यंत पावोवची म्हणून. तेन्ना हे सगळे जर पळयले जाल्यार खंय तरी हे सगळे अन्यायकारक आहा. कारण कितें आहा की कोर्टान सुद्दां मनीस गेल्या उपरांत खंय तरी नॅचरल जस्टीस जो आसता ताका हियरींग दिलें वयता, नॅचरल जस्टिसा तो प्रोवायड केलो वयता खंय तरी. आनी पुणून हांगासर सरकाराचो जो निर्णय पळय घेवन नोटिफिकेशन पळय पब्लीश केला डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान, ताका कोणा कडेन चर्चाच करूंक ना आयज पर्यंत, कोणाक काय कॉन्फिडन्सानूय घेवपाचो प्रयत्न हांगासर जावना. आनी अशा तरेन जे नोटिफिकेशन पब्लीश केला हे कोणाच्या सांगण्याचेर केला हो एक प्रश्न चिन्ह पडटा. म्हणटूच जेन्ना ही आतां स्मार्ट सिटी मिशन म्हणून जी पळय स्कीम 15तल्यान लॉन्च जाल्या, त्या हितूंतल्यान म्हणजे केंद्र सरकारचे थंयसर आतां परत पयशे बी हांकां येवंक लागल्या राज्य सरकाराक हांगासर. आनी ते पयशे कितें करप, कशा रितीन खावप हो हांगासर प्रश्न पडलेल्या कारणान उठसूट कितेंचे कितें हेंच्यांनी हांगासर निर्णय घेवपाचें ठरयला. आतां हांव डिटेल उलयतना हेचेर सांगपाक सोदता की आमी जे ऑब्जेक्शन आतां फायल केलां, आमकां जे धंद्या कडेन संबंदीत आहा, बाकीचे विशय वचना सिवरेजेचेर तेचेर, पूण आमकां जे बसीचो विशय पळय आहा तेचेर डिटेलान उलयतना आमी आतां 5 ऑब्जेक्शनां काल फायल केल्ली आसा. आनी ही कायदेशीर मार्गान म्हणजे कायदेशीर लॉ पॉयंट, म्हणजे फाल्यां आमकां कोर्टाक सुद्दां जर वयचें पडलें जाल्यार आमची बाजू कशी भक्कम आसतली ह्या दृश्टीन आमी सगळो स्टडी करून डिटेल ही ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली आसा. तेन्ना पयले जे ऑब्जेक्शन आहा पळय त्या पयल्या ऑब्जेक्शनान आमी हे रूट कशे तयार जाल्या पळय ते सगळे मेन्शन केले. म्हणजे आमचो बस ऑपरेटर जो अनएम्प्लॉयड भुरगो जो आहा हेचें शिक्षण जाल्या उपरांत तो सरकारी नोकरे फाटल्यान न वयता, बँकेचें लोन काडून आपूण स्वता रूट तयार करता, टायमींग काडटा आपूण स्वता वचून खंयच्या रुटाचेर, आनी आपूण थंयसर परमीट मागता. मागीर RTA ते परमीट डेलिबरेट डिस्कशन केल्या उपरांत ताका दिवप काय ना हेचो निर्णय जाता. मागीर हितून आमी ते मेन्शन केल्ल्या की हेच्या पयलीं कदंबान अशे 3 रूट मागलेले सरकारा कडेन, पणजे मडगांव, पणजे वास्को आनी वास्को मडगांव 3 रूट मागले 98 आनी नॅशनलायजेशन जालें. हे आतां एक स्मार्ट सिटी हो विशय वेगळो आहा, पूण हे एक तरेचें नॅशनलायजेशनूच आहा ह्या रुटांचें जे मेन्शन केला पळय ते. म्हणजे हांगासर कितें आसा, आतां जे पळय 3 रूट पळय ते पयलीं नॅशनलायज केल्या त्या रुटांचेर 122 बसी प्रायवेट बसी चलताल्यो, त्यो एके रातीन सरकारान त्या वेळाचेर काडल्यो. आनी थंयसर आयज कदंबा फक्त 70 ते 80 बसी चलयता. म्हणजे दिसान दीस लोकसंख्या वाडटा, थंयसर जवळ जवळ 200 बसी कदंबाच्यो चलपाक जाय आसल्यो लोकांची सेवा करपाक. थंय आयज 70 ते 80 बसी चलोवन तुमी पळयलां आसतलें की कशा रितीन लोकांचे हाल करता पळय ते. आतां स्मार्ट सिटीच्या नांवान ते तुमकां सांगता की आमकां बसी येयल्या, हे येयल्या, ते येयल्या, पूण हांगासर कांयच ना. हांगा बसी बिशी कांय ना. हे परत बसी ज्यो आहा EV ट्रान्सलायन पळयात तेंच्यो बसी परत भाड्याचेर घेवपाचें हांगासर चल्ला. 75.87 पर किलोमिटर परत घेवपाचें ठरलां. परत IDR म्हणून एक कंपनी आहा, EV ट्रान्सलायन कंपनीची दुसरी, तेंचे कडेन 68.90 पर किलोमिटराचेर बसी घेवपाचें ठरयलां हेंच्यांनी. आनी PMI म्हणून इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्युशन आहा पळय हेंचे कडसूनय परत 47.95 पर किलोमिटराचेर बसी घेवपाचें ठरयलां. आतां फक्त हेंच्यांनी 10 बसी घेतल्या, खंयच्यो 60th लिबरेशन पळय जे आसा ह्या लिबरेशनाक जो फंड पळय येयल्लो तितूंतल्यो 10 बसी हेंच्यांनी स्वता घेतल्या. आनी PML म्हणून जो पळय फंड आहा पळय
त्या फंडांतल्यो एक 10 बसी हांगासर घेतल्या आनी बाकीच्यो ज्यो बसी आहा पळय न्हू त्यो सगळ्यो भायल्यो चलोवपाक घेतलेल्यो आसा. आतां परत आमी ऑब्जेक्शनान आनी एक नमूद केला की जर तुमी एका वाटेन म्हाजी बस म्हणून स्कीम इंट्रोड्यूस करता आनी प्रायवेट बसी जर कदंबाच्या रुफा अंडर जर चलोवपाक घेता मागीर हांगासर विरोधाभास कित्याक की हांगासर तुमी म्हणटा कदंबाच्यो चलतल्यो आनी मागीर दुसरे कडेन तुमी प्रायवेट बसी घेतले. आरे तुमी सोंपल्या कदंबा महामंडळ जे आहा हे खंय तरी सोंपला हे सरकारान मान्य करपाक जाय आनी बेश्टे आमचे रूट बीट पळय आहा पळय हेंचेर नदर घालूंक फावना खंय तरी अशें आमचें म्हणणें आहा. मागीर हितून आमी बाकीचे सगळे म्हणजे जे कोण पळय डिपेंडंट आहा ह्या हितून पळय धंद्याचेर म्हणजे कितलो लोक डिपेंडंट जे एक्झिस्टींग ऑपरेटर पळय आहा तांकां खंयच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. अजुनूय आमी मागता सरकारा कडेन की तेंच्या वांगडा मिटींग करून तेंच्यो बसी ज्यो आहा तुमकां पेंट जर मारपाचो आहा पेंट तुमी मारपाक आमी तयार आहा. तुमकां कितें जाय तुमकां फाल्यां जर नव्यो बसी हाड म्हणटा त्यो हाडपाचो विचार करूं येता. कश्यो रितीन कितें आसतलें आनी तुमकां कितें एक्झॅक्टली जाय कदंबा हाडून घातल्यो म्हणून जावचें ना थंयसर म्हणून आमचो तुमी कशा रितीन विचार करता कित्याक आमच्या बसींचे डिपेंडंट कितलेशेच लोक आहा ते पोट भरता आपले ड्रायव्हर कंडक्टर आहा सीट मेकर आहा पेंटर आहा मेकानीक आहा टायर पंक्चर काडणारो आहा बसीचे बॉडीचें काम करणारो हे सगळ्यांच्यो फॅमिली आहा हेचेर चलता त्यो तुमी एका रातीन खंय तरी देशो धडीक लायतले काय म्हणून हांगासर प्रश्न पडटा. पणजे बस स्टँडाचे कंडी काडणारो आहा बसीचे बॉडीचें काम करणारो हे सगळ्यांच्यो फॅमिली आहा हेचेर चलता त्यो तुमी एका रातीन खंय तरी देशो धडीक लायतले काय म्हणून हांगासर प्रश्न पडटा. ताका लागून ह्या दुसऱ्या ऑब्जेक्शनान आमी ते सगळे डिटेल मेन्शन केल्लेले आहा. मागीर आमी तिसरें कितें एक ऑब्जेक्शन आहा पळय तितून आमी पणजे बस स्टँडाचें कंडिशन पळय जें आहा तें सगळे डिटेल घातलेले आहा. आयज तुमी स्मार्ट सिटी म्हणटा तर स्मार्ट सिटीचो बस स्टँड कितें आहा पळय परिस्थिती तुमी पळयल्या. अरो घाटे जो नाला एक आहा पळय तो कदंबान बसला पळय ह्या घाटेन त्या येद्याशा बस स्टँडाचेर म्हाका दिसता जवळ जवळ 30 टॉयलेट हाडून उबे केल्ले आहा. थंयसर बसी कमी आहा बसी जर मेजूंक वयतला पळय ह्या घाटेन त्या येद्याशा बस स्टँडाचेर म्हाका दिसता जवळ जवळ 30 टॉयलेट हाडून उबे केल्ले आहा. थंयसर बसी कमी आहा बसी जर मेजूंक वयच्यान न्हू जाल्यार 25 हाडच्यो ना म्हणून टॉयलेट 30-35 तरी आसतले थंयसर. अशा रितीन त्या बस स्टँडाचो टॉयलेट हे म्हणजे थंयसर हे करून उडयला थंयसर शौचालय हे करून उडयला झोन टॉयलेट झोन करून उडयला त्या बस स्टँडाचो आनी त्या वासान आनी हांगाचो लोक थंय कशा रितीन येता आनी कशा रितीन बसवाले आपले बसी चलयता पळय हो एक व्हडलो प्रश्न चिन्ह आहा. तो हेंच्यांनी केन्ना पळयला काय म्हणून त्या बस स्टँडाची अवस्था वयर पत्रे ना रस्ते ना त्या वण्यांच्यान बसी चलतना त्यो पट्ट्यो मोडच्यो पडटा आनी कितें मोडच्यो पडटा अशी दैनंदीन स्थिती त्या बस स्टँडाची आसतना स्मार्ट सिटीच्या नांवार हेज्यो बसी हाडून तुमकां दवरपाक लज दिसना काय म्हणून हितून शेवटी तांकां क्लियर घातला हेणे पळय हांगासर तुमकां दाखयता मराठीन एक म्हण आहा की अंथरूण पळोवन पांय पसरावे म्हणून ते सुद्दां तांकां मराठीन बरोवन दिला आनी ह्या ऑब्जेक्शनान आमी बरयला की अंथरूण पळया आनी पांय पसरा म्हणून. बेश्टेच बस स्टँड हेचे सगळे जाम जाल्ले आनी तुमी बसी हाडून थंयसर उब्यो करूं नाका म्हणून. मागीर आमचें आनी एक ऑब्जेक्शन जें पळय आहा हांगासर खंयसरूच ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बदल म्हणिना ते. हांगासर कितें आहा पळय द पर्पज ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन इज टू ड्रायव्ह इकॉनॉमीक ग्रोथ एंड इम्प्रूव द क्वॉलिटी ऑफ लायफ ऑफ पीपल बाय एनेबलिंग लोकल एरिया डेव्हलपमेंट एंड हार्नेसिंग टेक्नॉलॉजी एस्पेशियली टेक्नॉलॉजी दॅट लीड्स टू स्मार्ट आउटकम. मागीर परत हांगा म्हणटा स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च ऑन 25 जून 2015 is aimed at providing core infrastructure, clean and sustainable environment and a decent quality of life to their citizens through the application of smart solutions. म्हणजे अशा रितीन हांगासर जेचें डेफिनेशन दिला हांगासर खंयच ट्रान्सपोर्ट बदल किंवा कोणाच्यो बसी काड हें म्हणिना. आनी शेवटी आमचें जें मेन ऑब्जेक्शनाचो ग्रावंड आनी एक ऑब्जेक्शन आहा आतां जो तुयेकार उलयता की त्यो बसी हांगासर चलयतले थंय चलयतले कशा रितीन चलयतले कोणा वांगडा चलयतले. आयज परमिटां जर पयलीं आमची सगळ्यांची वॅलीड परमिटां कोणाचीच परमिटां एक्सपायर्ड जाल्ली ना. फाल्यां आमकां ग्रावंड आसतलो की चॅलेंज करपाक की आमच्या परमिटां खंयच्या रितीन भायर उडयता पळय ती. दुसरो आतां कित्याक पणजे बांबोळे म्हटला तेंच्यांनी पणजे बांबोळे रूट जो मेन्शन केला पणजे बस स्टँडा वरसून पणजी कम्युनिटी सेंटर म्हणून आहा 2 खांब्यांनी थंयसर पर्यंत ती बस जेन्ना येता तेन्ना ती 2 किलोमिटर कवर करता. थंयसर 2 किलोमिटर कवर करता ती तितली एरिया पळय आहा ही हितून येता म्युनिसिपल एरिया येता आनी फुडले पणजी कम्युनिटी सेंटरच्यान बांबोळे पर्यंत ती बस वयता पळय
तो मेजर पार्ट 6 किलोमिटराचो पंचायत एरियेन येता. मागीर बांबोळे रुटाक कित्याक हात घालपाचो प्रयत्न जाता? तेचो रूट खंयसर येता? अर्बन हितून म्हणजे स्मार्ट सिटीन तुज्या म्युनिसिपल एरियेन खंय येता. तसोच दुसरो आहा पळय पणजी बांबोळे वाया दोनापावल युनिवर्सिटी, तेंचोय तसोच पणजे टू NIO सर्कल पर्यंत ती बस 9 किलोमिटराचेर वयता आनी फुडें पणजेच्यान NIO सर्कलाच्यान गोवा मेडिकल कॉलेज पर्यंत 6 किलोमिटराचेर वयता. हांगासरूय जो NIO सर्कल टू बांबोळे हो पार्ट तालिगांव पंचायतीक थंयसर त्या वाटेन येता. मागीर तांकां तेंच्या रुटाक हात लावपाचें कारण कितें? मागीर परत आमचो पणजी तालिगांव वाया करंजाळे ह्या रुटाचो 3 किलोमिटराचो पार्ट मधुबनचो आनी फुडें मधुबन कॉम्प्लेक्सा कडसून तालिगांव येता, तो 3 किलोमिटराचो पार्ट पंचायत एरियेन येता. अशा रितीन सगळीं ऑब्जेक्शनां जी आहा पळय ती आमी सगळीं फायल केल्लेली आसा आनी आमी मागला तितून की इमिजिएटली कन्सिडर करून ही ऑब्जेक्शनां जी नोटिफिकेशन काडलां. आमकां दूख दिसता की फाटल्या दिसांनी आमी आकांत तांडव करताले की राजन सातर्डेकर जो डायरेक्टर आहा पळय ट्रान्सपोर्टाक तो काम करिना म्हणून 7 का 8 तारखेक कितें जो डायरेक्टर हाडलो पळय आतां तो अभिषेक काय कोण तरी हाडून बसयला, ताका तो म्हाका दिसता तो सनबर्न बी खंय आसता, तो सनबर्न बी एक हाडून थंयसर बसयला हो म्हाका दिसता हेचो. कित्याक तेणी पळय ज्या धडाडीन पळय आतां नोटिफिकेशन आहे ते पळय काडला कोणाक काय विश्वासान घेनासतना, म्हणजे स्पेशल मनीस अशें पोसल्या काय म्हणून प्रश्न पडटा सरकारान हांगासर. म्हणजे जे आमचे पळय भुरगे आहा पळय जे आमी आतां इतलीं वर्सां ह्या धंद्यान पळय हांकां देशोधडीक लावपाक सरकारान हांकां पोसून दवरल्या काय म्हणून प्रश्न पडटा. तेवटेन थंय घाटे भरला, हेवटेन हो डायरेक्टर आतां येयला नव्यान हांगासर. म्हणजे कोणा कडेन चर्चा ना काय ना आनी ही नोटिफिकेशनां काडप. तेन्ना आमी शेवटी मागता, काल मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला ह्या विशयाचेर. मुख्यमंत्र्यान डिटेल सांगला की एक बस दोतोर काडपाचो प्रयत्न करूं नाका, शेवटी कितें आमच्या पोटा पाणयाचो प्रश्न आहा सगळ्यांच्या. दोतोरान म्हाका 1-2 दिसांनी टायम दिता म्हटला हेचेर चर्चा करपाक. त्या आशेचेर आमी एक आहा आतां. पूण तरी आसतना कायदेशीर ऑब्जेक्शनां जी आमची दिल्या ती हांव ऑफिसरांक आव्हान करता तेंच्यांनी कन्सिडर करची आनी इमिजिएटली ते नोटिफिकेशनां ते विथड्रॉ करचे.